अरियर्स दियात नाजाल्यार 25 मे ते 30 जून मेरेन साखळी उपासाक बसता म्हूण सेजा मायनिंग कॉर्पोरेशन वर्कर्स युनियनाची शिटकावणी। युनियनात 300 लोक आसात। कंपनीन दिता म्हूण सांगिल्ले अरियर्स मेळोवन दिवचे म्हूण युनियन वास्कोच्या विभागीय श्रम आयुक्ताक मेळ्ळे। दुसरे वटेन मायनिंग बंदीचेर सरकार सुशेगाद बसला म्हूण मायनिंग डिपेंडंट आंदोलनाची तयारी करतात। सेजान खंय युनियनाक 30 एप्रिल मेरेन अरियर्स दिता म्हूण सांगिल्ले, अजून कांयच हालचाल ना। आता युनियनाची उपासाची तयारी। कॉर्पोरेशन जे एम्प्लॉई जे आसा पिचोली मायन हांच्यांनी RLC रिजनल लेबर कमिशनर हाच्या मुखार वेज सेटलमेंट सायन केल्लो ऑन 19 नोव्हेंबर 2017 आनी हो वेज सेटलमेंट जो आसलो हो फॉर द पीरियड ऑफ 2014 सप्टेंबर 2014 टील 17 पर्यंत आनी तो एरियर्स जो आसलो पळय फॉर दॅट पिरियड 2014 टील 2017 हो वेज पिरियड ऑफ द एरियर्स जो आसलो पळय वर्करांनी डिमांड केल्लो की आमकां डिसेंबर 2017 म्हटल्यार मॅनेजमेंटान क्लियर करपा जाय। वेरेज RLCन तांकां अश्युरन्स दिल्लें की आय विल टेक अ लीड एंड आय विल एन्श्योर दॅट द एरियर्स शॅल बी पेड ऑन ऑर बिफोर 30th ऑफ एप्रिल 2018 आनी असो सेटलमेंटान घालूनच दिला तांच्यांनी। आतां 30th एप्रिल येवन गेली सुद्दां नाव वी आर इन द एंड ऑफ मे। 30 एप्रिल पयलीं दिता म्हटलेले सो ते मॅनेजमेंटान अजूनच दिवंक ना, सो ते आमचे दिवचे हीच आमची मागणी आसा। आनी एक जालें आनी परत कंपनी बी चालू जावच्यो बेगींतल्या बेगीन म्हणून आमी आतां चेन हंगर स्ट्रायक करता फ्रॉम 25th मेच्यान टील 30th जून। आनी हांव परत रिक्वेस्ट करता आनी RLCक आमी तेच सांगपाक गेल्ले जे कमिटमेंट केला मॅनेजमेंटान ते कंप्लीट करून दी। 23 मे ते 1 जून मेरेन मायनिंग बेल्टात मिटिंग्यो जातल्यो। 1 जूनाक उसगांवां जाहीर सभेत 4 तारखेसावन सुरू जावपी खर आंदोलनाची खंय कार्यावळ थारतली। जागृताय जे आमचे अभियान आमी एक आठवड्याचे साधारणपणे 10 दिसांचे ठरवले आसा तेजे सगळे समारोप 1 जूनाक सांजो 4 जाहीर सभा जातली उसगांव तिस्काचेर। हे जाहीर सभेत मायनिंग एफेक्टेड जितले लोक आसात मायनिंग एफेक्टेड ज्या मायनिंग लोकांक रिप्रेजेंट करणारे आमदार खासदार आसात तांकां आमी आपोवपाचो प्रयत्न करतले। तेच्या नंतर तिरू आंदोलन करतले। 4 तारखेच्यान त्या आंदोलनाची जी दिशा आसतली ती आमी 1/6/2018 म्हणजे जाहीर सभेत ते डिक्लेअर करतले आमी फुडें कितें करतले। गोंय सरकार, केंद्रीय मंत्री आणि बीजेपीचे अध्यक्षान खंय फक्त तोंडाक पानां पुसपाची कामां केली। आता अमित शाह म्हटले, अमित शाह येतलो तेच्या पयलीं नितीन गडकरी येतलो, मायनी चालू जातल्यो म्हणून आमकां सांगलें। आमी मोठे उमेदीन आदले दिसा मार खाल्लो आनी दुसरे दिसा मोठे उमेदीन मॅरियट हॉटेलान गेले। नितीन गडकरीन सांगलें आमी बघूया। परत अमित शाह येयलो। अमित शहाचेर एक मोठी उमेद आसली कित्याक अमित शाह हो पार्टीचो अध्यक्ष आसा आनी हो कितें डिसिजन जर तो रातचो कोर्ट चालू करूंक शकता जाल्यार मायनी एका वरा भितर चालू करचेली ताकद अमित शाह कडेन आसा म्हणून आमकां एक मोठी उमेद आसली अमित शहाची। म्हणून तेणी उत्तर कितें दिलें की कोर्टान पळोवया म्हणून कोर्ट कितें डिसिजन घेता तेजेर जातलें म्हणजे हांकां मायनी करपाच्यो ना चालू। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक आनी विवेक प्रभू। पैराच्या लोकांक फाटले 2 म्हयने जाले उदक ना। निमणे विटून पैराचे लोक मोर्चा घेवन दिवचल PWDच्या ऑफिसात पावले आनी उपरांत ऑफिसरांक घेवन उदकाच्या टाकयेर। थळावे आमदाराकूय काय पडिल्ले ना म्हूण लोकांचो आरोप। जे टाकयेंतल्यान पैरा उदक वेता ताकाच चोडणाची पायपलायन जोडल्या। जर पैराच्या लोकांक उदक मेळना जाल्यार चोडणाकारांकूय खंय उदक सोडपाक दिवचे ना। इतल्या मजगतीं थंय काँग्रेसीची जन गण मन भोंवडी पावली। लास्ट 2 मंथ्स आमी सेम प्रॉब्लम फेस करता। सगळ्यांनी सांगलें आसतलें आमकां बाबा आमी उदक ना हें ना तें ना। आमी सगळ्यां कडेन MLA कडेन लोकल पंचायत सगळ्यांनी हें केलें आमचें पूण कोणे कडेन कांयच आन्सर ना। AG म्हणटा कांय नॉलेजूच ना बाबा हांगासर कितें जातलें प्रोविजन म्हणजे टेक्निकली तांकां आन्सरूच ना हेंचे कडेन। आमी 6 म्हयन्या पयलीं हांगा तशीच कौशल्य घेवन 10-15 बायलां येयल्लीं हांगा आनी तेंच्यानी आमकां कितें सांगलेलें जालें तुमकां ओके पळय 1-2-8 दिसांनी तुमकां उदक सुट्टलें म्हणून। आतां परत तुमकां कितले म्हयने डिसेंबरान आमी येयल्लीं एक फूल म्हयनो गेलो जात्रा गेली 6 म्हयने जाले आतां आमकां तेंच्यानी सांगलें दिता म्हणून अजून काय आणि काम आता परत आमकां 2 म्हयने जाले। आता कोणाच्या घरान थोड्यांच्या बायटी आसा एक जाणटी आसा आनी के सरकार म्हणटा तो फाटल्या 29 वर्सां तो आतां हांगा कामाक आसा तेणी कसलेच फॉलोअप करूंक ना। गेल्या फाटल्या आमी टायमाक पंचायत आतां सगळ्यो फायली दिल्यो आमी सगळ्यो प्रोसेस करून दिला तो एक तेणी आजून फायल वयर मेरेन पावूंक ना। तांकां सोल्युशनूय काडिना ते। आमी MLA सुद्दां कॉन्टॅक्ट केलो। MLA आमकां सांगता तुमच्या पंचाक घ्या आमी वयर वचून पळया। आमी वयर वचून कितें करतले पायपलायन आमी पळोवन कितें आमी उदक सोडटले
MLA सुद्दां तांकां आमकां सपोर्ट करिना. आमचो MLA तर हांगा पावत ना, ते सोडून घाल. पण आमी त्या वयन सगळे पळय गेल्ले आसा. पण म्हाजे कडेन एक गव्हर्मेंटाक एकूच मागणी आहा, तो केसरकार कोण आहा पळय ताका उखलून हांगा उडयात. कितले वर्सांनी तो हांगा आहा आनी ताका खावपाची संवय जाल्या म्हणून ते सगळे गिरावन चल्ला. आमी आतां मोर्चा आमचे लास्ट कशें, कित्याक 2 म्हयने जाले लोकांनी पाशियेस काडले. आतां पाशियेस लोकांचे सोंपल्या म्हणून आमी आयज मोर्चा घेवन येयला. आतां समजा जर आमकां पाणी टायमाक मेळ्ळें जाल्यार सगळ्यांचेच पाणी बंद करपाचें असो विचार आहा आमचो. सगळ्यांचेच चोडणाक म्हणून कित्याक दिवपाचें हांगासून आमकां जर मेळना जाल्यार. PWDचे ऑफिसर सांजे मेरेन उदक दिता म्हूण सांगतात. हो आयज इव्हिनिंग जावंक जाय. आतां एक काम चालू आहा इंडक्शन, मागीर ते 2 लायन सेपरेट टँक करतले आमी. एक चोडणा दवरतले, एक मयाक दवरतले. आनी आयज सांजचो जातलो. आयज सांजचो जावंक जाय सॉल्व. आतां उदक टाकयन फूल आहा, हे काम कंप्लीट जावंक जाय. भरले अशें न्ही, ते इंटरकनेक्ट केल्ले आहा. 1 मिटर जाली काय दोन्ही टाकयन भरपाक स्टार्ट पयलीं जाताले. आतां ते आमी सेपरेट करता टोटली. प्रुडंटा खातीर सचिन सुर्लीकार. वास्को खारीवाड्यार नुस्तेकारांक जेट्टीचो विस्तार जाता तितले बेगीन केल्लो जाय. तांकां खंय त्रास जाता. नुस्तेमारी मंत्री विनोद पालयेकार जेट्टीर नुस्तेकारांक मेळ्ळो. MPTचे अधिकारी आशिल्ले. काम आडकलां ते CRZच्या अधिकाऱ्यांची बसका घेवन तडीक लायता म्हूण ताणें उतर दिलां. Extension is not possible. For that only CRZ clearance. As such, the financial condition of port is not good. We are pursuing that main project. That comes to take up the work immediately. From our side, there is no delay at all. Everything is cleared. The file is there with the pollution control and CRZ. Once we get clearance, we can proceed. The fishing jetty, proper fishing jetty na. Every government promise देऊन आयज पासून अशें चलत रावलां. ताका लागून हे फायनल डिसिजन म्हणजे फायनल आमी इन्फॉर्म मिनिस्टरा पर्सनली हाडून ताका आमी दाखोवपाक करता. पूण आतां मुद्दम आमी आयले की हो प्रश्न सॉल्व करूंक जाय. म्हाका एसेंब्लीन फाल्यां जाप दिवपा जाय. आनी पयशे बी सगळे ऑलरेडी ट्रेजरीन आसा बांदपाक. गोवा गव्हर्मेंटाचे 25%, MPTचे 25% आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे 50%. सो 100% पयशे थंय दवरलेले आसा. पूण मातशा हे जे हर्डल आसा थोड्यांचे, थोडे विरोध करतात, तांकां तुमी सगळ्यांनी कोऑपरेट करून हे आमी सॉल्व करया. आतां नेक्स्ट मिटींग आमी CRZाकूय आपयता आनी कितें कितें हर्डल आसा ते पळोवन ते आमी पयस करपाचो प्रयत्न करून बेगिनांतले बेगीन जेटी बांदपाचो प्रयत्न करता. मान्सूनात नुस्तेमारी बंदी असताना काय नुस्तेकार कायदो मोडून दर्यान वतात. तांचेर खर एक्शन जावंक जाय. एवरी इयर फिशींग मॅनान वायलेशन भरपूर जाता म्हणजे फिशरमॅन पोनेवाचेर ते पर्सीन नेट आनी ट्रॉलिंग नेट हायकोर्टान बंद केला आनी मोनोफिलामेंट टॉईंट ते हायकोर्ट ऑर्डर प्रमाणे बंद केला. ड्युरींग बॅन पिरियड हे पोनेवाचेर घालता आनी वयता आनी ते ब्रिडींग फीश पडे आसा ती डिस्ट्रॉय करता. हे मेन रिजन आमकां कॅचेस रिड्यूस जावपाचे. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. घेवया कमर्शियल ब्रेक.